रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 2000 रुपयाच्यो नोटी चलनांतल्यान काडून उडयतले अशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान शुक्रारा दिल्ल्या निवेदनांत म्हणलां. लोकांनी 30 सप्टेंबरा पयलीं 2000च्यो नोटी बदलून घेवच्यो अशी सुचोवणी हे वेळार बँकेन केल्या. हो निर्णय बँकेच्या क्लीन नोट पॉलिसी खाला घेतला अशें शुक्रारा रिझर्व्ह बँकेन केल्ल्या निवेदनांत म्हणलां. फकत दूध संघटनेच्या अध्यक्षांकूच गोवा डेअरी खातीर मतदान करपाचो हक्क ना दिता गोवा डेअरी कडेन जोडिल्ल्या प्रत्येक दूधकारांक ह्या वेंचणुकेत मतदान करपाचो हक्क दिवपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. हाचे खातीर सरकार नवो कायदो करतले आनी फुडारांत ह्या प्रमाण दूध उत्पादकांक मतदान करपाचो हक्क मेळ्ळ्या उपरांत नवीन संचालक मंडळ वेंचून येतलें अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. राज्य सरकारान धिरयांक कायदेशीर मान्यताय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली. सर्वोच्च न्यायालयान तामिळनाडूंतल्या जलीकट्टू, महाराष्ट्रांतल्या बैलगाडी सर्त आनी कर्नाटकांतल्या बैलांच्या सर्तीक मान्यताय दिल्या. अवैध कायदो आशिल्ल्याचें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. ह्या अनुशंगान राज्य सरकारानूय कायदो करचो अशें सार्दीन म्हणटा. धिरयो ही गोंयची परंपरा देखून ती राखून दवरपाक जाय अशें सार्दिनान ह्या वेळार म्हणलें. सगळ्या कलाकारांचो पंगड एकठांय येवन शेनवारा पणजे म्हादयचो जागर घडोवन हाडलो. शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मांडवी दर्यादेगेर 7 किलोमीटर लांब मानवी साखळी तयार केली. तातूंत कलाकार, संगीतकार, क्रिएटिव्ह कॉमन्साचे वांगडी आनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो. हें एक आंदोलन न्ही, पूण म्हादयचो उत्सव असो उलो आयोजकांनी मारिल्लो. अर्थिविस्ट कलेक्टिवान, गोंय हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय फ्रंटाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. रोटरी क्लबाच्या पणजी मिड टावन शाखेन शाळेंतल्या चलयां खातीर 500 गुलाबी सायकलींचें वांटप केलें. पणजी जिमखाना मैदानाचेर जाल्ल्या सायकल वांटप कार्यावळींत गोंयच्या 25 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. भारताचो आदलो क्रिकेट खेळगडो मोहिंदर अमरनाथ ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो आनी तांच्या हस्तुकी ह्या सायकलींचें वांटप जालें. शाळेंत चली भुरग्यांची गतीशीलता ह्या प्रकल्पा अंतर्गत ही कार्यावळ राबयल्ली.
पणजेचे पे पार्किंग आणि दुबावित सोपो घोटाळ्याच्या मुद्द्यावयल्यान महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त तशेंच महापौराक बरोच उजरावन काढलो. विक्रेत्यांक पावती दिनासतना तांचे कडल्यान सोपो घेतला आणि हो लाखांनी रुपयांचो घोटाळो असो आरोप नगरसेवक उदय मडकयकारान केला. तशेंच पे पार्किंग कंत्राटदाराची मुदत महापालिके मुखार मांडिनासतनाच आयुक्तान तो 6 म्हयन्यांनी वाडयला असो आरोप मडकयकारान ह्या वेळार केलो. मुरगांव नगरपालिकेन 20 मे ते 4 जून मेरेन खासा डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं मुरगांवच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिवं येतात. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां अशें मुरगांवचे आमदार दाजी साळकार हांणी ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें. शेनवारा मुरगांव नगरपालिकेच्या मंडळान मायमोळे चलपी रेल्वे पुलाचें काम थांबयलें. ह्या रेल्वे पुलाच्या कामाक लागून पावसा तेंपार नाल्यांतलें सगळें उदक व्हांवन रस्त्यार येवपाची भिरांत लेगीत ह्या वेळार नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगेसान उक्तायली. देखून रेल्वे प्राधिकरणा कडेन उलोवन हें काम बेगीनूच बंद करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष लिओन ह्या वेळार दिलें. मये मतदारसंघातले रस्ते चकाचक करपाची आपली मोख आसा आणि येता त्या लोकसभा वेंचणुके पयलीं हें मिशन पूर्ण करतले अशें उतर मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिलां. 15 ते सेजा मायनिंग जंक्शना मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार उलयतालो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, सरपंच सुवर्णा चोडणकर, हेर पंच आनी भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. शेनवारा मडगांव ओल्ड भाटीकार हायस्कुला लागसार एकट्याक विजेचो शॉक लागून आगताक मरण आयलें. मडगांव पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आनी कूड पंचनाम्या खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली. ह्या फुडें अश्यो घडणुको टाळपा खातीर वीज खात्यान रस्ते कुशीकच्या सगळ्या विजेच्या खांब्यांची पळोवणी करची तशेंच बेकायदेशीर रितीन वीज चोरप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
लामगांवच्या माथ्यावयले सेजा कंपनीचे मायनिंग पीठ असुरक्षीत आसतनाच धबधब्यावयल्या मायनिंग पिठाचेर पावसा पयलींची उपाय येवजण हातांत घेतल्या. धबधब्यावयले मायनिंग पीठ हे दिवचल शाराक तेंकून आशिल्लें एक व्हडलें खंदक आसा. सध्या पंपिंग करून ह्या मायनिंग पिठांतलें उदक भायर सोडप चालू आसा. म्हळ्यार दिवचलच्यान व्हांवपी न्हंयेर हे मायनिंगांतलें उदक पंप करून सोडप चालू आसा. गोल्डन ग्लोब रेस 2022 यशस्वीपणान पुराय केल्ले खातीर भारतीय नौदळान सीडीआर अभिलाष टॉमी हांकां व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. आपणा खातीर ही रेस एक आव्हान आशिल्लें आनी आपणे तें यशस्वीपणान पुराय केल्ल्याची खोस जाता अशें अभिलाष म्हणटा. जाल्यार फुडारांत सेलिंगा विशीं वेगवेगळ्या उपक्रमांनी वांटो घेवपाक आपणाक आवडटलें अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. हे सरकार फक्त कमिशनाचेर चलपी सरकार जालां अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन उतरांचे फार पेटयले. भौशीक बांदकाम मंत्र्याचो पीए आनी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी लेगीत निविदा पास करपा खातीर पीडब्ल्यूडी कंत्राटदारां कडल्यान कमिशन घेतात अशें भिके सांगता. हे कमिशन घेवपाचे प्रकार फाटलीं कितलींशींच वर्सां चालू आसात. देखून ह्या प्रकरणांत वांटेकार आशिल्ल्या दर एकल्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी भिकेन ह्या वेळार केली. महानगरपालिकेच्या आयुक्तान स्वता कबूल केला की पणजे महानगरपालिकेत फाटली 10 वर्सां जालीं सोपो घोटाळो चलता. ही गजाल खूबच गंभीर आसा. देखून हे प्रकरण वयल्या वयर न घेता ताची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी टीएमसीन केल्या. सोपो घोटाळ्या विशीं टीएमसीन आपल्या फुडाऱ्यां सयत पणजे पुलीस स्टेशनांत पणजे महानगरपालिके आड कागाळ नोंद केली. महापालिकेचो आयुक्त क्लेन मदेरा आनी आदलो मेयर उदय मडकयकार हे दोगूय जबाबदार मनीस. देखून तांच्या वक्तव्याच्या आधाराचेर पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी टीएमसीचो म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन केल्या. चांदेल बालभवन केंद्राचो गुणदर्शन सुवाळो शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्यांत बालभवनाच्या भुरग्यांनी नाच आनी हेर कलागुण सादर केले. भुरग्यांनी मातये पासून तयार केल्ल्यो कलाकृती आनी चित्रांचें प्रदर्शन ह्या वेळार मांडिल्लें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण बालभवनाचे कार्यावळ संचालक शशिकांत पुनाचे हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तांत चांदेल हंसापुराचे सरपंच तुळशीदास गांवस आनी सुधीर मळेक हाजीर आशिल्ले.
देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो 9 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाता. प्रधानमंत्र्यान आखिल्ल्या येवजण्यो आनी तांचो लोकांक जाल्लो लाव हाचे खातीर पुराय देशांत तशेंच गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. 70 तालुक्यांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मोदीन जनते खातीर केल्ल्या योगदाना विशीं दर एका घराघरांत वचून म्हायती दितले आनी पुराय जून म्हयनो ताचो प्रचार आनी प्रसार करतले अशें राणे सांगता. मेरी लाईफ मेरा स्वच्छ शहर या उपक्रमाअंतर्गत म्हापशा पालिकेने खास डोनेशन कॅम्पाचे आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं म्हापशेच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिव येतात. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां. देखून म्हापशेच्या नागरिकांनी तांकां नाका आशिल्ल्यो वस्तू भायर उडोवच्यो न्हय, ते डोनेशन कॅम्पांत हाडून दिवच्यो अशें आवाहन म्हापशा नगरपालिकेचे आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान केलां. मडगांव मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या खोळयो तशेंच नाला नितळ करपाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जाला. तशेंच पावसा पयलीं करपाची हेर कामांक लेगीत सुरवात केल्या अशी माहिती आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार दिली. पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाये खाला दुबावीत शमशू खान हाका अटक केल्या आनी ताचे कडल्यान 80,000चो 800 ग्राम गांजो जप्त केला. शुक्रारा सकाळीं म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडा फाटल्यान ड्रग्साचो विक्री वेव्हार जावपाचो आसा अशी म्हायती पुलिसांक खाशेल्या गोपां कडल्यान मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलीस पंगडान सांपळो रचलो. दुबावीत आरोपी ड्रग्स घेवन येतकूच ताका पुलिसांनी धरलो. झट्टे वेळार दुबाविता कडेन 800 ग्राम गांजो सांपडलो. पुलिसांनी हो गांजो जप्त केला आनी होळये वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून दुबावीत शमशू खान हाका अटक केली. कर्नाटकान शेनवारच्यान नव्या सरकाराची स्थापणूक जाली. कर्नाटकांतले वरिष्ठ काँग्रेसीचे फुडारी सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो जाल्यार कर्नाटक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष DK शिवकुमार आणि उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतला. काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आदलो अध्यक्ष राहुल गांधी, जायत्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांतले फुडारी सोपूत सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान आयतारा सिद्धरामय्याक आपलो फुडारी म्हणून औपचारीकपणान वेंचून काडलो. ते उपरांत राज्यपालाक मेळून ताणें सरकार घडोवपाचो दावो केलो. मजगतीं सोपूत घेवपाचो सुवाळो शेनवारा 20 मेक बेंगळुरूच्या कांतीरामा मैदानाचेर जालो. सिद्धरामय्या दुसरे खेपे मुख्यमंत्री जाला. मजगतीं ह्या सोपूत सुवाळ्या आदीं काँग्रेसीचे फुडारी सिद्धरामय्या आणि DK शिवकुमारान दिल्लीत वचून मंत्रिमंडळ तयार करप, खातें वांटप अशा कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर पक्ष फुडाऱ्यां कडेन चर्चा केली.
मुरगांव नगरपालिकेच्या कारभार पारदर्शक ना ते ना, मात पालिकेच्या कारभारान पुरायपणान घोटाळे जातात असो आरोप समाज वावुरपी आणि आदली नगरसेवक तारा केरकारांनी केला. ह्या घोटाळ्यांनी पालिकेचे नगरसेवक तसेच प्रशासकीय विभागातले अधिकारी लेगीत घुसपल्यात असोय आरोप तारान केला. ह्या सगळ्याची दक्षता खात्यावरवी चौकशी जावची अशी मागणी लेगीत तारान ह्या वेळार केली. रिड्यूस, रियूज अँड रिप्लेस हे संकल्पनेखाला पोरणे कपडे आणि हेर वस्तू एकठांय करपाच्या उपक्रमाक शेनवारच्यान दिवचले सुरवात जाल्या. जी सुडाच्या आदारान दिवचल पालिकेन हो उपक्रम हातान घेतला. 4 डिसेंबर मेरेन हो उपक्रम चलतलो. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्याधिकारी सचिन देसाय, जी सुडाचे संचालक नारायण बेतकीकर आणि हेरांचे हाजेरेन गणपती पूजन माटवात ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. पहिल्याच दिसा ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या उपक्रमाखाला एकठांय जाल्ल्यो आणि वापराक योग्य आशिल्ल्यो वस्तू गरजू लोकांक जाल्यार हेर वस्तूंचेर रिसायकलिंग करतले. गोवा कॅन आणि वास्को येरादारी पुलीस हांच्या जोड पालवान शेनवारा वास्को वाठारांत रस्त्याचे सुरक्षेविशीं जागृताय मोहीम राबयिल्ली. 7th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक म्हूण संवसारभर हो उपक्रम चालू आसा. देखून ही मोहीम राबयिल्ली. कार वा दुचाकी चलयतना कोणें हेल्मेट वा सीट बेल्ट घालूंक ना जाल्यार तांकां आडावन सीट बेल्ट घालपाक लायलें आणि हे विशीं जागृताय केली. रस्ते अपघात दिसान दीस वाडत आसा. देखून लोकां मेरेन जागृताय करपा खातीर ही मोहीम राबयल्या अशें गोवा कॅनाचो कन्व्हेनर रोनाल्ड मार्टिसन सांगलें. उसाचे पीक अंदू बरें आयलां. मात उसावेल्या कंत्राटदारांक फक्त 80% पैसे फारीक केले जाल्यार उरिल्ले 20% पैसे फारीक केल्ले ना. कंत्राटदारांनी वेळार पैसे दिवचे अशी मागणी ऊस रोवप्यांनी केल्या. शेनवारा नगरगांव स्कुला लागसार 13वो मेगा भलायकी शिबीर आयोजित केल्ले. 70 तालुक्यांत 4 एम्ब्युलन्स हाडपाचो विचार आसा. जातूंत 2 एम्ब्युलन्सी गुरुवार बायलां खातीर आणि हेर 2 एम्ब्युलन्सी हेर दुयेंत्यां खातीर आसतल्यो. तेच बरोबर भलायकेच्या समस्यांचेर तोडगो काडपा खातीर कॉल सेंटर हाडटले. नगरगांव पंचायती भोंवतणी आशिल्ल्या लोकांक हाचो फायदो जातलो.